तर एक सांगपाचो उद्देश कितें जाणा, ह्या रस्त्याच्या कामाक ह्या पंचायतीच्या लोकांनी आतांचीच कमिटी न्ही, तेजी पयलींची कमिटी सुद्धा, पयलींच्या सरपंचान सुद्धा प्रयत्न केल्ले आनी सामको म्हणजे खूप गरजेचो रस्तो आसलेलो. खरें सांगता तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार कशें आसा की सर आमचो आपले सरपंच संजय शशिकांत, आतांचे सरपंच, बाकीच्यांनी सगळ्यांनी ह्या रस्त्याक लागून खूप प्रयत्न केले आनी म्हाजे कडेन ते अशे परिस्थिती येयल्ले की कशाय परिस्थिती वचून मुख्यमंत्र्या कडेन चल आनी मार्चे पयलीं ह्या रस्त्याची फायल क्लियर करून घे म्हणून. हांव तुमकां सांगता की मुख्यमंत्र्यान 31 तारखेच्या पयलीं मार्चाच्या ही फायल तेन्ना क्लियर करून आमकां दिली म्हणून हें काम आज चालू जावपाक शकलें. त्या खातीर कशें आसा की एक मनशान कितें केलें अशें ना आनी त्या वेळचे आमचे PWD मिनिस्टर निलेश काब्राल तेंचोय वांटो आसा हे कामा भितर. तर काम करता आसतना तुमकां एकूच सांगूंक शकता हांव आतां की आमच्या सावर्डे मतदारसंघात जास्त करून जर रस्त्याची जर परिस्थिती पळय आसा ती एकदम बरी आसा. खंय चुकून उरलेले अशे रस्ते आसलेले, पण हो एक भितर मेन रस्तो आसलेलो तो आज तेजें काम कंप्लीट जालें आनी तेजें काम कंप्लीट जाले उपरांत जशें आमच्या सरपंचान सांगलें की खूप गरजेचो रस्तो आसलेलो म्हणून म्हाका दिसता एक बरे कामाची आज सुरवात जाली आनी ते आज म्हाका दिसता 1-2 दिसांनी ते कंप्लीट जातलें. खूप तेंप जालो ह्या रस्त्याचे सगळे जे पळय पॅचिंग बिचींग करपा आसलेलें जशें आमी शशिकांतान उलयलें तशें की व्हडली फोंडकूल पडलेली, गाडी वचप शक्य नासलेली. आतां तुमी पळयलें जाल्यार कशी आमी स्मुथली येवंक शकता. तशे पद्दतीन बाकीच्याय कामाक कशें आसा की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची आमकां खूब सहकार्य आसा आनी सगळ्या गोंयाक ज्या पद्दतीन पळय लक्ष आसा तेजें म्हाका दिसता की सावर्डे मतदारसंघाचेरूय त्याच पद्दतीन तेजें लक्ष आसा आनी आमकां खूबसो हेल्प जाता. सांगपाची गजाल इतलीच म्हणल्यार की मतदारसंघाची व्याप्ती खूप मोठी आसा. सादारण 60 किलोमीटर डायमिटराचो मतदारसंघ. त्या खातीर सगळे रस्त्याची लांबी हे ते म्हणले जायते जाल्यार खूब पयशे खर्च जाता. पूण खुबशे लोकूय उलयताले पयलीं मायनिंगाक लागून हेका लागून खुबशे उलोवप जाताले. आमी आतां सगळे लोक आमगेले जे पळय आसा न्ही ते मायनिंगाचेर डिपेंड आसलेले आनी मायनिंग जेन्ना बंद जालें तेन्ना ह्या फॅक्टरीनी ह्या 2-3 फॅक्टरीनी आमच्या आसा तेणी तांकां खुबशे म्हणजे जिवंत दवरिल्ले आमचे लोक आसलेले. ताका जे ट्रक पळय जे आसा पळय न्ही ते आनी चलपाक खंय काम नासलेले. बाकीचे कामगार आसा खुबशे काम करपी आनी आतांय आमकां कशें आसा की मायनिंग चालू जावपाची आमकां गरज आसा अत्यंत. आमी उदकार जे गोवा स्पॉन्जाचो रोड आसलो तसोच आमचो रोड इंटरनली गांवां थोडो वयतालो जेणे करून थोडी लोकांक बेनिफीट आसलें आनी आमचे ज्यो मेन व्हडली टायराच्यो ज्यो गाडी येताल्यो त्यो डायवर्ट जावपा हिसाब खूब बरें जालें. त्या खातीर आयज ह्या इनॉग्रेशनाक निमतान आयज आमचे मदीं आसा डॉ. गणेश गांवकर सावड्डेचे आमदार, तसो GTDC चेअरमॅन, तशेंच आमचे हेर सगळे मानेस्त पंच मेंबर, तशें ग्रामस्थ. आमकां आयज हो रोड करून आमचे BJP पार्टीन वटेच्यान खूब एक बरो आदार. तसोच आमकां जे रोड खऱ्यांनीच खूब गरज आसली ती आयज आमच्या हांगा पूर्ण जाल्ली आसा आनी हेजी ऑटोमिक्सीकरण आयज जाल्ली आसा. अराउंड कितलो कॉस्ट आसा हेजो? 2 करोड.